1990 अयोध्येत कुडकुड्याच्या थंडीत कपडे तकलेर घेऊन न्हंय पार करपी गोंयचे पहिले कारसेवक अयोध्येत पावले। नितीन फळदेसाय आणि रुद्रेश्वर शेटये ह्या दोन कारसेवकांचो रामसेवेंत वांटो। त्या हेजेर पावल्यानंतर तो हे जो आसा सगळ्याचो लायट जो आसा तो आमचेर पडटा काय कितें अशें लक्षांत तो पळय कदें पडटले आमी देंवया हांगा टप करून म्हण आमकां ताणें पटकन थंय देंवयले ते हेजेर आनी आपूण तो थंयसून मागीर ते अयोध्या लागीं पण थंय मदीं नदी आसा न्ही उदीक आसा तें आनी मागीर म्हणपाक लागलो की तुमी आतां फाटल्यान या हळू ते लायट जें आसा पळय तें चुकया तुमी आनी तुमी भितर प्रवेश करा आपूण वयर रावता म्हणपाक लागलो वचून त्यामुळे तेजें मान्य केलें आमी आनी आतां आमी चिंतता आमी भितर वयतले कशे कित्याक कपडे तर एकूच आसा कपडे भितर देंवले भितर जाल्यार आमी भिजतले सगळे आनी दुसरें म्हणजे इतकी कडकडीत थंडी पाणी तर इतकें थंड की त्या हेतूनसून आमी प्रवास करप कसो हो प्रश्न आमचेर पण आमी हांगासरलो थंयसरलो विचार न करता आमी सगळे कपडे काडले सगळे कपडे धरले तकलेर आनी ते लायट चुकयत चुकयत आमी त्या पाण्यान भितर देंवले पाण्यान भितर देंवल्या सगळे गार जाले आमी घट पण तशेंच आमी बुडत ती लायट चुकोवन चुकोवन बुडत बुडत दोगूय जाण त्या किनाऱ्याक पर्यंत गेले आनी थंयसर आमकां त्या पोलिसांनीच वयर काडले साप करून आनी पोलिसान वयर काडून लगेच तेंचे कडेन शॉल जे कितें आशिल्ले तें आमकां सगळ्यांक दोगांकूय गुठलेले घट कित्याक आमी ऑलरेडी घट जाल्ले आनी अशा स्थितीन आमी त्या अयोध्येन त्या वेळार पावले आनी भयानक स्थिती आशिल्ली ती आनी भितर गेल्या नंतर आमकां खंयसून फटाफट उखल्ले पळय ते घेवन गेले हनुमान गडीचेर तो जो सेंटर जो आमचो आशिल्लो त्या सेंटराचेर आमकां ते घेवन गेले 30 तारीख उजळ्ळी आनी सगळी तयारी सुरू जाली की आमकां आतां राम सेवा जी आसा ती करपाची आसा थंय वचपाचें आसा गोळीबारान हांव आनी रुद्रेश्वर सुद्दां प्रत्यक्ष म्हणजे आमी एक अनुभव असो घेतला की आमी एकामेच्या फाटल्यान धांवता ते एकूण सगळे हितून आनी आमच्या मदलो एक राम सेवक जो आशिल्लो कोण कार सेवक ताका गोळी लागली म्हणजे रुद्रेश्वर फुडें वतलो तेच्या फाटल्यान तो आनी हांव जो आशिल्लो जाल्यार कदाचित हांवूच वचपाचो पण म्हाज्या मदीं तो येयल्या ताका गोळी लागली तो गेलो इतक्या भयानक स्थितीन त्या सगळ्या हितूनसून आमचो तो प्रवास जाल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।